सध्या शैक्षणिक क्षेत्रांसून एक महत्त्वाची गजाल फुडें येता ती म्हटल्यार अशी चर्चा सध्या गोंयभरांत चालू आसा ते म्हटल्यार ह्या वर्साचें शैक्षणिक वर्स जे आसा ते एप्रील म्हयन्याच्यान स्टार्ट जातले। हरशीं शैक्षणिक वर्स जे आसता जून ते मार्च अशें आसता। एप्रील मे म्हयने हे 2 म्हयने सुटयो आसता भुरग्यां खातीर, पूण ह्या वर्साचे म्हणजेच 2025 आनी 2026 हे शैक्षणिक वर्स जे आसा ते एप्रील म्हयन्याच्यान सुरू जातले। एप्रील आनी मे म्हयन्यान सकाळी 8 ते 11:30 इतल्योच क्लासी आसतल्यो आनी जून म्हयन्याच्यान रेगुलर स्कूल जे आसा ते म्हटल्यार 8 ते 1:30 ते स्टार्ट जातले अशी सद्या चर्चा चालू आसा। ह्या संबंधी आमी संबंधीत खात्या कडेन म्हणजे शिक्षण खात्या कडेन चर्चा करपाची प्रयत्न केलो। मुखेलमंत्र्याक ह्या बद्दल विचारले पूण खंयसुनूच कांय आन्सर येवंक ना आनी त्या पद्दतीचे सर्कुलर सुद्दां आजून भायर सरोंक ना। पूण सद्या अशी चर्चा चालू आसा की 25-26 हे शैक्षणिक वर्स जे आसा ते एप्रील म्हयन्याच्यान सुरू जातले। त्याच भायर मुखेलमंत्र्यान सुद्दां एक स्टेटमेंट दिला ते म्हटल्यार येणाऱ्या शैक्षणिक वर्सा पासून NEP लागू जातली। कदाचित ह्याच धर्तेचेर ही चर्चा चालू जाल्या ती की 2025 आनी 26 ही शैक्षणिक वर्सां एप्रील म्हयन्याच्यान सुरू जातले। हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।